हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता. दर दिसा प्रमाण आयज गोंयांत कितें घडलें हें जाणां घेवया आमचे सब एडिटर्स, एंकर्स आनी रिपोर्टर्स हांचे कडल्यान. सगळ्यात पयलीं आज सुशांत गावस हाचे कडेन. व्हॉट्सॲप मेसेजीचो वापर करून मंत्र्यांच्या नांवाचो गैरवापर करून लोकांक मेसेजी धाडून तांकां नाडपाचो एक प्रकार आतांच उक्ताडार आयला. मंत्री आमचो शेतकी मंत्री रवी नायक तशेंच निलेश काब्राल आनी हेर कांय जे आमदार आसात तांच्या नांवान लोकांक मेसेज धाडपाचो हो प्रकार उक्ताडार आयला. हे विशीं पुलिशेन कागाळ केल्या. पुलीस तांचो सोद घेतात. दुसरी म्हत्वाची अपडेट आहा ती भोमाच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाची. मंत्री गोविंद गावडेन भोमा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचेर आयज थळाव्या लोकांची बसका घेतली आनी ताणें लोकांक सांगलें की बायपासूच कित्याक जाय, फ्लायओव्हर कित्याक नाका, हे विशीं खंय लोकां कडेन जाप नासली. आनी फ्लायओव्हर जालो जाल्यार ताचे फायदे कितें आसात ते विशीं तो लोकां कडेन उलयलो. महामार्गाचें काम सुरू आसतना एकाय देवळाक हात लावपाक दिवचो नात. जमनी गेल्ल्या लोकांक तांचो योग्य मोबदलो मेळोवन दितलो अशे तरेचें आश्वासन मंत्री गोविंदान भोमाच्या लोकांक दिल्लें आसा. सविस्तर दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. जशें सुशांतान एक व्हॉट्सॅपाचो गैरवापर करून मंत्र्यांची नांवां वापरून म्हणजे जे स्कॅमर्स आसा ते कशे पयशे लोकां कडल्यान मागयता हें सांगिल्लें आसा. फुडें या आतां समिता कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयतारा थिये ग्रामसभेत कम्युनिदाद जमनीचेर येवपी खाजगी विद्यापिठाक थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो आनी आयज थियेच्या लोकांनी बिरेस्तारा रस्त्यार देऊन हाचे आड आंदोलन केल्लें आसा. खंयचे परिस्थितीत हे विद्यापीठ आमी येवपाक दिवचे ना, तशेंच आमकां फुडल्या पिळगेचेर कांयच परिणाम जाल्लो नाका अशी ठाम भुमिका तांणी घेतिल्ली आसा. ही बातमी सविस्तर तुमी 7च्या बुलेटिनान पळयात. आतां ह्या फुडें ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयज पयल्या सत्र परीक्षेच्या उर्दू विशयाच्या परीक्षे सयत प्रस्नपत्रिके सयत उत्तर पत्रिकाय जोडून आशिल्ल्याचे दिवचलच्या 2 शाळांनी नदरेक आयिल्ले. देखून ह्या प्रस्नपत्रिके वांगडा उत्तर पत्रिकाय पावपाची चूक गोवा बोर्डाची, ही चूक आपूण मान्य करता अशें गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेट्टी हांणी सांगलें. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलान आदी बऱ्यो साधन सुविधा दियात आनी उपरांतूच नर्सिंग कॉलेज स्थापन करपाचो विचार करात म्हूण फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. देखून मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्यान हे विशीं बसका घेतल्या उपरांतूच घोशणा करची अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. आयज दिवचले एक विचित्र बातमी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. ती म्हणजे उर्दू क्वेश्चन पेपरा बरोबर आन्सर पेपरूय दिल्ल्याची उक्ताडार आयले आनी ही बातमी सगळ्यात पयलीं गोमंतक टीव्हीन मुखार हाडिल्ली आसली. आनी तेज्या उपरांत आमी जे बोर्डाचे अध्यक्ष आसा तांचे कडेन उलोवप केलें तेन्ना ताणें ही बोर्डाचीच चूक आशिल्ल्याचें एक्सेप्ट केलें आनी हें ह्यान फुडें जावचें ना अशें ताणें सांगिल्लें आसा. फुडें या उत्तेजा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. सांताक्रूज वाठारांत MRF शेड आहा तेच्या भायर कोयराच्यो राशी सांचून रावल्यात. फाटले 6-7 म्हयने जाले पंचायतीन हो कोयर साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक दिवंक नाशिल्ल्यान वाठारांत कोयराच्यो राशी पडल्यात. वाठारांत हाका लागून घाणी पडल्यात. कुशीकूत भलायकी केंद्र आशिल्ल्यान दुयेंतींकूय हेचो त्रास जाता. देखून जो MRF शेड आहा ती स्थलांतरीत करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. ही एक म्हत्वाची अपडेट जाली. आनी दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट मडगांवसून येता ती म्हळ्यार काल आख्या मडगांवा जी पिस्तूल दाखोवन जे अपहरण करपाचो यत्न केल्लो ते प्रकरण ताजे आसतनाच आतां मडगांवा एका आदवोगादाची कार फोडल्याचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. हे विशयी आदवोगादान मडगांव पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या आनी ताजी FIR रजिस्टर जाल्या. तर ह्यो तुमी दोनूय बातम्यो आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो.
आणि एक महत्त्वाची अपडेट आताच आयल्या ती म्हणल्यार महाराष्ट्र सरकारान 10वेच्या विज्ञान आनी मॅथ्स पेपरांचे जे 35 पासिंग मार्क्स आसता ते 20चेर हाडिल्ले आसा. म्हणजे 35 वयल्यान 20 पासिंग मार्क मेळ्ळ्यार भुरगीं पास जातलीं. ही अपडेट आतांच आमकां आयिल्ली आसा अशी म्हायती सुत्रांनी दिल्ली आसा. तर ही बातमी आनीकूय अश्यो गोंया भायल्यो तश्योच गोंयच्यो बातम्यो टॉप 25 तुमकां 8:30 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. आनी ह्यो ज्यो आमच्या एंकर्सांनी सब एडिटर्सांनी बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो गोमंतक टुडेन तुमी सविस्तर पळोवच्यो. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट सांगात सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नालेकर आनी यश आडळकरा सयत हांव संजना अंजुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.